Lokgontti chapter 32. Transjordanachi VANTTNI. Reuben आणि गाद हांच्या कुलांकडे जायतीं gorvam-menddram असलीं. जाझर आणि गिलेयाद हांगाची जोमीन gorvam-menddram वयर काडूंक तांकां बोरेक पडटली म्हूण polleun ते मोइजेस, एलियाजार आनी पोरजेच्या हेरां मुखेल्याशीं गेले. आनी तांणी म्हणलें, ह्या प्रांतांतलीं शारां आपलीं करून घेवंक सर्वेस्परान इस्रायल पोरचेक आदार दिला. आरारोत, दिबोन, जाझर, निम्रा, हेसबोन, एलेयाले, सिबमा, नेबो आनी बियोन हीं gorvam-menddranक एकदम बरीं आनी आमचे कडेन इतलें सगट आसा. म्हणटच हो गांव आमकां दी, आमचें दायज कशें आनी आमकां जॉर्दन नदी पोलतडी वचून थंय ठिकाण करची गरजूच आसची ना. मोइजेसान तांकां जबाब दिलो, तुमचे भाव सांगाती इस्रायलीत झुजाक वेतले आनी तुमी हांगा रावंक सोदतात. जो गांव सर्वेस्परान आपले पोरचेक दिला ताची पोस घेवचे खातीर तिणें जॉर्दना पोलतडी तांकां एका जिन्सान पाटी काडूंक तुमकां कशें कालीज जाता. जेन्ना हांवें तांकां कादेश बान्या थावन हो गांव तपासूंक धाडलोले तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी तशें केलें. एश्कोल गोलांत पर्यंत ते गेले आनी गांवचेर नदर मारली आनी थंयचे परतून येवन सर्वेस्परान दिल्ल्या देसांत परतून वेचें न्हय म्हूण तांचें मhonn कुसयलें. सर्वेस्पर रागार जालो आनी सोपूत दिवन ताणें म्हणलें, ती म्हाका विस्वाशी रावली नात देखून हांव अशी भास दितां की तांचे मदें 20 आनी अदीक वर्सांचे आसात आनी इजिप्तांतले भायर सरून आयल्यात तांतलो एकलोय हांवें अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बासयलेल्या गांवांत भितर सरचींच नात. कालेब केनिजीत जेफुनेचो पूत आनी जोशुआ नूनाचो पूत, जे ताका विस्वाशी आसले हांकां सोडून हेरां सगल्यांक थंय वेचे भायरे करून सोडले. सर्वेस्पर आपले पोरजेचेर रागार जालो आनी 40 वर्सां अरण्यांत फिरून शेकी तांची पिणकां सोंपली. आनी आतां एक नवी खोट्या मनशाची सोंसत कशी तुमी तुमच्या पुर्वजांचो जागो घेतला. देवाचो खर राग इस्रायल पोरजेचेर परत उपजयता. तसली संसद ही. तर आतां रुबन आनी गाद कुलांतलो लोक देवाची वाट सोडून दिता जाल्यार तो आनी एक पावट आपले पोरजेक ह्या अरण्यांत सोडून दितलो आनी तांच्या निर्भाग निसणटणाचे तुमी जबाबदार जावन आसतल्यात. तांणी मोइजेसाक म्हणलें, आदीं पयलें फातरांचीं दुर्गां बांदूंक आमकां रोजा दी. हे पोरी आमचीं मेंढरां भितर आसतलीं आनी आमच्या लोकांकूय रावूंक आसरो जातलो. मागीर आमच्यान इस्रायलीत भावां सांगात्या बरोबर झुजाक वचूंक जातलें आनी सगळें जिखून घेवन आनी पोरजेन ते गांव आपल्या ताब्यांत करीसर आमी थंय रावतले. पूण सद्या आपल्या आपूण घट भोंवती भितर आमचो लोक हांगा सुरक्षीत आसतलो. त्या उपरांत सगळें थीर जातोच आमच्या लोकां मदें परत येवन जियेतले, पूण त्या आदीं न्हय. जॉर्दना पोलतडी आमी कसलेंच दायज घेवचें ना, कित्याक आमकां जॉर्दनाचे उदेंतीक आमचो वांटो मेळ्ळा. मोइजेसान जबाब दिलो, तुमी तशें खरेंच सांगतात जाल्यार हांगाच सर्वेस्पराच्या फुड्यान झुजाक वचूंक तयारी करात. तुमचे सगळे झुजारी जॉर्दन उतरतले आनी सर्वेस्पराच्या मुखेलीपणा खाल तुमी दुस्मानांक धाड घालतल्यात आनी सर्वेस्पर जैत फावो करीसर तुमी बळान झुजतल्यात.
आनी शेकी गांव आमच्या ताब्यांत पडटलो. त्या उपरांतूच तुमच्यान हांगा परत येवंक जातलें, कित्याक तुमी सर्वेस्परा सवें आनी तुमच्या इस्रायलितां सवें तुमचो कायदो पाळ्ळो. आनी केन्नाच सर्वेस्पर हो जॉर्दानाचे उदेंतेक गांव तुमचो म्हूण मानून घेतलो. पूण तुमी दितात ती भास पाळिना जाशात सर्वेस्पराचेर व्हड पातक आदारतल्यात. आनी तुमकांच फसोव नाकात, तुमकां व्हड खास्त फावो जातली. तर हांगा तुमचो गांव बांदून घेयात आनी तो घट करात तुमच्या हिंडांक आनी तुमच्या लोकांक, आनी बासायलां तें पालात. गाद आनी रुबन हांच्या लोकांक म्हणलें, सायबा, तूं सांगताय तशें आमी कोत्तले. आमच्यो बायलो आनी आमचीं भुरगीं आनी आमचीं गोरवां आनी मेंढरां हांगा गिलियादांत आसतलीं. आनी आमी सगळीं सर्वेस्परां सांगलां ते परी झुजाक वचूंक तयार आसा. तुवें सांगलां तशें आमी जॉर्डन उतरून झुजतले. ह्या प्रमाणे मोइजेसान एलियाजाराक, जोशुआक आनी इस्रायल परजेच्या मुखेल्यांक असो हुकूम दिलो. गाद आनी रुबन हांचो लोक जॉर्डन उतरून झुजाक वेतीत आनी तांच्या आदारान ते गांव जिखून घेशात, तेन्ना हो गिलियादाचो गांव तांकां दियात. पूण ते जॉर्डना पोलतोडी वचनांत आनी तुमच्या बरोबर झुजनांत, तेन्ना तुमचे परी तांकांय कानानाच्या गांवांत वांटो आसतलो. गाद आनी रुबन हांच्या मनशांनी जबाब दिलो, सायबा, सर्वेस्परान फर्मायलां तशें आमी कोत्तले. ताच्या फर्माना खाल आमी जॉर्डन उतरून वेतले आनी कानान गांवांत झुजतले. आनी हे जिनशी हांगाचें दायज आमचें जावन आसतलें. म्हणटोच गादाच्या आनी रुबनाच्या आनी मनासेच्या अर्द्या कुलाक सगलो शिहोन पातशायांचो, अमोरितांचो गांव, तेच परी ओग पातशायांचो, बाशांचो गांव आनी सरभोंवतीचे गांव तांकां दिले. गादाच्या कुलान दिबोन, आतारोत, आरोएर, आत्रोत, शोफान, जाजेर, जोगबेहा, बेत निम्रा आनी बेत हारान हीं सगळीं शारां बांदून घट केलीं. रुबनाच्या कुलान हेशबोन, एलायला, किर्याथाय, नेबो, बाल मियोन थोडीं नांवां बदल्ल्यांत, आनी सिबमा हीं सगळीं शारां बांदून घट केलीं. आनी तांणी परत बांदलेल्या शारांक नवीं नांवां दिवन काडलीं. माकीराच्या कुलान माकीर मनासेचो पूत झुजून गिलियादाचो गांव घेतलो आनी अमोरितांक थंयचे भायर घाल्ले. तर मोइजेसान गिलियादाचो गांव माकीराच्या कुलाक दिलो आनी ते थंय जियेले. जायर मनासेच्या कुलाचो हाणें थोडे खेडे गांव जिखून घेतले आनी हांकां ताणें जायराचे वाडे अशें नांव दिलें. नोबान केनात आनी हेर शारां जिखून घेतलीं आनी आपलेंच नांव तांकां दिलें. देवाचें उतर हें.